वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुम्ही? सो आमी सगळी बरी आसा. थंडी मातशी आसा, म्हाका अजून कमीच जायना. सो असो गळे बी काय दुखना, म्हणजे नाकातल्यान थंडी वयता. ओके, सो टायम जाल्लो आसा 12 जावन अजून 15 मिनटां उरला. जस्ट आता व्लॉग स्टार्ट करता. काल आसले संडे, काल न्ही हांवें काय व्लॉग करूंक ना. तुमकां खबर आहा न्ही, रिसर्च प्रोजेक्ट आयज सगळं सबमीट करूंक जाय. सो काल घेवन बसलेलें हांव ताका फूल डे. कांयच करूं ना काल हांवें ब्लॉग आनी तुमकां कितें दाखोवं. सो काल सगळें हांवें प्रोजेक्ट केलें. आयज ताका सगळें धाडून दिला. आयज आसा सबमिशन सगळें. ओके, सो ताका लागून न्ही काल हांवें काय अशें व्लॉग करूंक ना. म्हटल्यार आयज करुया. ओके, जस्ट न्ही हांवें आयज ब्लिंकिटांतल्यान न्ही थोडी भाजी फ्रुट्स ऑर्डर केले. शिवाय आतां सपोज फ्रुट्स आनी भाजी बीन हाड म्हटलें न्ही तो भरपूर घेवन येता. खबर आहा, ताका लागून मागीर कितें आतां पिड्ड्यार जाता. मागीर तें इल्लें इल्लें हाडलें न्ही बरें पडटा. सो आतां म्हाका ब्लिंकीट एक बरो ऑप्शन आसा. सो इल्ली इल्ली भाजी बी ऑर्डर केले न्ही बरें पडटा. सो दाखयता तुमकां गायज कितें ऑर्डर केलें तें. हांगासर न्ही हांवें एकूच बंडल न्ही ही मेथी ऑर्डर केला. मेथीची भाजी न्ही फाल्यां करतलें हांव. आनी हांवें न्ही एकूच बंडल कोथमीर ऑर्डर केल्लें. सो एक म्हाका फ्री मेळ्ळा. आनी ताती ऑर्डर केलें. आनी बटाट आनी बीटरूट बरें येयला, बारीक बारीक धाकटे धाकटे. ओके, बीटरूट मागीर च्या पालो धाकटोसो व्हडलें नासलेलें, 100 ग्रामूच आसलेलें. सो हें ऑर्डर केलें. आनी फ्रुट्स पळय इतलेंच ऑर्डर केलां हांवें. मागीर आतां रोखडें मागीर सोंपता मागीर तें बरें पडटा. शिव न्ही खूब भरपूर हाडटा. आनी पळय पेरू गवा मातशें हें जाला पण बरें आहा. ओके, बरें मोठे मोठे आहा. आनी बनाना हें असले ऑरेंजीस न्ही खूब स्वीट आसता पण खूब म्हारग आसता हें बनाना. आनी एप्पल हांवें ऑर्डर करूंक ना. खूब जालें एप्पल खावन खावन वाज येयलो. हांवें पोमोग्रेनेट ऑर्डर केला. सो जालें. आनी हें ऑर्डर केलें हांवें बटर पेपर न्ही सोंपलेलें. बटर पेपर आनी एल्युमिनियम फॉयल एक घेतलें एक फ्री मेळ्ळा म्हाका 125 रुपीज. सो बरें पडटा अशें थोडे ऑर्डर केलें न्ही बरें पडटा. घरा कडेन हाडून दिता मागीर तें. सो बरें जालें ऑर्डर केलें भाजी थोडे शिवरात्रान न्ही क्रिसमस टायमार 25th ताका न्ही इव्हेंट आसलेलें म्हापशेरान. ताणें येदो व्हडलो फ्लावर हाडलेले. ते आजून आसा आमगेर. हांवें मम्मी म्हटलें आयज फ्राय कर. आनी आयज आसा आमकां एक वेडींग. तुमी म्हणटले कितलें वेडींग काय म्हणटले. कितें करूं, आमकां आपयतात घरा पर्यंत येतात कार्ड दिवपाक. तशें बरें जायना न्ही, वचचें पडटा. सो आयज आसा आमकां वेडींग. आनी आसा ते डॉक्टर ब्लेज कोरिया ताच्या भावाचें वेडींग आसा. आनी तिणें आमकां 3-4 म्हयने पयलीं सांगून दवरला तुमी काजराक या म्हणून. सो ती आजून आमकां येवंक ना. ती आतां आमकां दिसता 8 तारखेर आमगेर येतली. वेडींग जालें की ती आमगेर येतली. आतां बिजी आहा न्ही ती. आनी ती आयिल्ली 29th दुबयच्यान. सो बिजी आसता न्ही. सो ती आयज या म्हटलें शिव आतां आयज शिव फ्री आसा. वयतली आमी मातशें पयस जाय तें वार्का खंय तरी वार्का हय. सो शिव म्हणपालो या म्हणपालो. आमकां तशें जायना ना म्हणपाक. इफ तिणें म्हाका म्हटलेलें इफ तुजें हेल्थ बीन बरें ना जाल्यार तूं येनाका. आय कॅन अंडरस्टँड म्हणपाली. पण ना बरें आसा, जीव बरो आसा. म्हटलें या सर इफ म्हाका हेल्थ बीन बरें ना जाल्यार हांव वचपा नासलेलें. बरें आहा अशें म्हटलें मम्मी काय रांदपाचें काय व्हडलेशें करनाका कित्याक रातचें उरना. बेश्टें मागीर दाळ बी केल्यार तशें उरता. म्हटलें सोलकडी कर आनी ब्रिंजल भरता सिंपल ब्रिंजल भरता आनी फ्लावर फ्राय कर. दाखयता तुमकां. हे वांगी शिवनाथान क्रिसमस डे हाडलेले 25 डिसेंबर न्ही गे पळय आजून आसा बरें. हाडटा न्ही खूब घेवन येता. आनी फ्लावर पळय येदो मोठो फ्लावर हाडलेले. आयज म्हटलें फ्राय करया. आनी थोडेशें आनी आहा खंय ते मागीर काळें पडटा न्ही ते ताका लागून हांवें आयज चड भाजी ऑर्डर करूंक ना. आनी आयज म्हटलें बेश्टें सोलकडी कर. सोलकडी वांगडा हें म्हणजे फ्लावर फ्राय आनी भरता बेस्ट. आनी आमकां वेडींग इन्विटेशन येयला. खंय मुंबय या गे मुंबय येयला आमकां वेडींग इन्विटेशन. ती म्हणपाली यो. ती येयल्ली आमगेर मरियाना कास्ट्रो म्हणून. ती आमगेर आयिल्ली. ती म्हणटा यो आपूण रूम बीन बूक करता. हांवें म्हणलें ना म्हटलें जावचें ना म्हटलें कित्याक गोंयान बी आसलें न्ही हांव वचपाचें शुवर. पण मुंबय ना बाबा जावचें. आनी हें पोट घेवन खंय मुंबय वचपाचें. इफ प्रेग्नेंट ना जाल्यार न्ही हांव मम्मी घेवन वचपाचें. खरेंच हांव मम्मी घेवन वचपाचें. बेश्टें एक वेडींग म्हणजे काजार करून येवपाचें. सो जावचें ना आतां. सो ताका लागून ताका म्हटलें हांवें म्हणजे पावचें ना म्हणलें तिका हांवें. इज न्ही 3 किंग फिस्ट आसा. सो म्हाका न्ही हें खबर नासलेलें. आमगे म्हाजे यूट्यूब फॅमिली येयल्ले निनोश्का ते म्हणपाले हांगासर सगळे किंग आहा पळय सगळे लायनी लागीं हाडून दवर म्हणपाली. म्हणजे आयज खंय 3 किंग खंय येता खंय बेबी जेसा मेळपाक म्हणजे पळोवपाक. सो हांगा लागीं दवरला हांवें. सो जालें आयज लास्ट डे. फाल्यां परवा काडटलें हांव सगळें डेकोरेशन बीन हें पळयात. खूब जाणांनी म्हाका कमेंट केलेले यो म्हणून रेस मोगो स्टेशन न्ही 3 किंग हें आसता प्रोग्राम आसता.
सकाळचे खंय शिव गेला इव्हेंटाक आनी सांजचो फ्री आहा तो म्हटलें हांवें हांगाच दवरला मागीर पळयता फाल्यां परवां काडटलें हांव सगळें डेकोरेशन बी अर्द्यान थोडें काडलें जाल्यार म्हाका टायम मेळना मातशें काडलें हांवें काडून दवरलें अशें धूळ पडटा सारकें टेबल क्लॉथ सगळें काडलें हांवें आनी कांय ना ओके सो म्हाका आयज हांव न्ही हें करतलें हांव चॉकलेट म्हळ्यार न्ही चॉकलेट कंपाउंड आसलेलें खूब ते फाटीं हाडलेलें हांवें आयज करया म्हटलें कित्याक खबर तें मागीर एक्सपायर जातलें डार्क चॉकलेट कंपाउंड सो म्हाजे न्ही ड्रायफ्रुट्स बीन आहा न्ही बादाम मागीर काजू किशमीश सॉरी पिस्ता बीन खूब आसा सो म्हटलें सगळें घालून आयज तें चॉकलेट करया म्हटलें इतलें खातलें तरी आनी एक्सपायर जातलें मागीर तें ताका लागून सो त्या रेसिपी तुमकां हांव शेअर करता ओके आनी कांय ना जेवण आयज सिंपल सोलकडी बैंगन भरता बैंगन ते भाजून न्ही मम्मी कांदो चिली बी घालून अशें मसाला बी कांय रेडी करना कच्चा कांदो मागीर चिली सोय घालून न्ही ताका कालयता दाखयता तुमकां मागीर रेसिपी शूट करचें ना ओके तो चला हांव तुमकां ते चॉकलेटची रेसिपी शेअर करता ओके चला सो तुमकां न्ही म्हाजो ड्रेस दाखयता आयज वेडिंगे वयतलें न्ही पण आयजचो ड्रेस हा पळय खूब सिंपल आसा थंयच्यान घेतलेलो हांवें मुस्तफासूनच ओके दाखयता तुमकां सो हें पळयात अशें आसा खूब सिंपल आहा काय बिट्स बीन शायनींग अशें कांयच ना खूब सिंपल आहा घालून पळयल्लें हांवें म्हाका हें खूब आवडलें ओके आनी तुमकां दिसता आसलें बारीक कशें पण तें न्ही स्ट्रेचेबल आहा तें ओके बरी दिसता आनी तेज्या भितर न्ही हें आहा म्हणजे बेल्ट आहा पण हांव न्ही आयज बेल्ट घालचें ना कित्याक खबर आहा बेल्ट न्ही पोटाक न्ही अशें टायट पडटा तें टायट अशें वडोवन घालचें पडटा सो हांव विदावट बेल्ट घालतलें पण बरी दिसता विदावट बेल्ट ओके पळयात बरें आहा कपडे बरो आहा एक्सपेन्सीव आहा हें म्हाका पडलें 2850 आनी तें म्हाका पडलें कितें 3500 कितें पडलें म्हाका तें पयर हाडलें तें पयर पिंक घातलेलें पळय वेडिंगेक तें पण कितें करून ऑप्शन ना न्ही सो ताका लागून दोन घेतले सो शिवोवपा लोक घे आनी आमकां आनी कांय वेडिंग बीन कांय ना मागीर ते आनी खंय फंक्शनाक बीन घालूंक मेळटा ओके हें सिंपल आहा म्हणून चड हांवें झगमग घेवंक ना कित्याक सिंपल घेतला हांवें तें सिंपल घेतलें न्ही खंयी बी घालूंक मेळटा बरें पडटा ओके सो हें आसा आयजचो म्हाजो ड्रेस वेडिंग ड्रेस ओके सो चला आतां करया आमी चॉकलेट रेसिपी सो हांगासर दवरला मम्मीन हें पळय अशें न्ही बरें ताका फ्राय करून घेवंक जाय आनी सोमतें चिली फ्राय करूंक जाय मागीर तें फ्राय जालें न्ही बरें ताका चिड्डवप चिली ताका बरें चिड्डवप कांदे घालप सोय घालप आनी कितें गे मीठ घालप आनी ताका बरें घालपाचें ओके बरें जाता रुचीक तें खायना म्हणून ताका लागून ताका फ्लावर फ्राय करता ओके जाल्यार हांव सगळे ड्रायफ्रुट्स बीन काडून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके सो हांगासर न्ही पळय हांवें हें घेतलां डार्क कंपाउंड ओके आनी ताका अशें कट करून घेतलां हांवें ओके आनी हांगासर न्ही हांवें घेतलां काजू आनी बादाम ताका मातशें हांवें रोस्ट करून घेतला आनी हांगासर घेतला हांवें पिस्ता आनी हें आसा हेझलनट न्ही रोस्ट करून घेतला आनी हें वीथ रोस्टेड आसता न्ही पिस्ता सो हांवें ताका रोस्ट करूंक ना हेझलनट न्ही रोस्ट करून न्ही भायलें स्कीन काडचें पडटा तें सगळें न्ही हांवें रोस्ट करून घेतला आतां हें न्ही आमकां डबल बॉयल मेथड दाखयता तुमकां कशें हें मेल्ट करप तें हांवें न्ही हांगासर डार्क कंपाउंड घेतला डार्क कंपाउंड आनी एक वायट कंपाउंड मेळटा तेय तुमी घेवन करूं शकता ओके उदक दवरलां हांवें उदकाक न्ही मातशें बॉयल येवंक जाय हें पळयात उदकाक न्ही मातशें बॉयल गरम जाल्लें आसा सो आतां आमी हें दवरपाचें हेका म्हणटा डबल बॉयलिंग मेथड आं डायरेक्टली केन्ना चॉकलेट मेल्ट करूंक जायना अशें धरून ताका मेल्ट करून घेवंक जाय मागीर कितें खबर आहा तें मागीर स्टिमान न्ही तें चॉकलेट न्ही बरें मेल्ट जातलें सो बरें ताका न्ही सावकास न्ही अशें मिक्स करत रावात तें मागीर मेल्ट जातलें सो हांगासर पळयात मेल्ट जाल्लें आसा अजून कंप्लिटली मेल्ट जावंक ना मदीं मदीं न्ही पिसीस आहा ताका न्ही बरें मेल्ट करून घेवंक जाय मातसो टायम लागता की हांवें चड घेतला न्ही ताका लागून सो हें पळयात मेल्ट जाल्लें आसा ओके आतां हांव घालता हांवें सगळे ड्राय नट्स बीन आनी हेका न्ही हांव बरें मिक्स करून घेता सो आतां हितून घालता एक धाकटो चमचो न्ही हनी घालता जस्ट थोडेशें मीठ घालता जस्ट थोडेशें आं सो बरें हेका मिक्स करून घेयात सो हांगासर हांवें घेतला मोल्ड आतां तितून घालता हांव सो अशें आमकां घालून घेवंक जाय सगळें करून घेता मागीर दाखयता तुमकां सो हें पळया इतलें जाल्लेलें आसा आतां न्ही हांव एका फ्रिजीन दवरतलें हें बरें सेट जातलें ओके सो जालें आमचें जेवण आनी हो पळय सामको बिजी हाय ऋतू आयलो जेयली आमी आतां स्टडीज घेता सो म्हटलें चॉकलेट हांवें केल्लें न्ही खावया म्हटलें केक काडून
दाखयता कशें जालें तें पळोवया. खूब तेंपानी केलां हांवें. अशें करतालें हांव पयलीं की आतां तुमकां खबर आहा न्ही चॉकलेटी भरला आमगेर. सो आतां करपाचें सोडलें हांवें. सो तें आसलें म्हणून केलें हांवें. घे तुका एक जाय घे. हें हांवें न्ही एमेझॉनासून ऑर्डर केलेलें. येता मरे भायर हें पळयात. रापुरो एकूच खा रे तुवें. आतां जेयला न्ही तूं पळय सामकें बेस्ट जाला. अरे एकूच खा रे. पळय 2 खाता खंय. सो हें दिता शुनाताक. शुनात खावन सांग खूब तेंपानी केलां हांवें. आफ्टर कोविड टायमार केलेलें हांवें. तुम्ही नट्स घातला काय घालूं ना भितर. खा तूं. हें घातला चणे घातला भिकणां घातला. नट्स घातला खंय. व्हिडिओ काळोख येता असो राव. व्हिडिओ काळोख येता. बरें आं कोविड टायमार केलेलें खबर आहा. सोडलें हांवें. कितें घातला खंय. हांवें भिकणां घातला म्हटलें. वटाणे घातला. दाळ घातला. खूब तेंपानी केलें हांवें. तें आसलेलें म्हणून केलें हांवें. ओके चला जेयली आमी सगळें जालें. आतां येता स्टडी घेता. ताका आतां न्हिदेना हांव की सांजची आमी वयतली न्ही ताका लागून. ओके सो सगळें बूक बीन काडून दवरला. आई घे खा. ओके तुमकां संध्याकाळी हांव सांजचें मेळटा. सो आमी रेडी जाल्ले आसा आनी हो म्हाजो ड्रेस सिंपल कांयच ना हेका बिट्स बी कांय ना. आनी घालें न्ही बेल्ट आसा म्हणून बेल्ट घालून हांवें कित्याक खूब टायट आसा तें. पण बेल्ट मातसो बरो आहा तो म्हणजे अशें वयर न्ही गोल्डन अशें डिजायन आसा बेल्ट बरी आहा. आनी मम्मी पळय मम्मीन पयर घातलेले पळय ते हें बेंगलुरसून हाडलेले पयर घातलेले पळय सेम ते तो पर्पल हो आसा ग्रीन. सगळें धुवे कडेन दिल्ले तरी शिवपाक. म्हाजें आजून कांय जावना शिवोन. ओके रितू गेला. सो चला सो खंय शिवत ते वारका न्ही. वारका 1 hour टायम तो पावपा थंयसर. रितू गेला आनी शिव दाखयता. शिव सदांच गडबड काय काय हेजे काजार भशेन आयल्या भाऊ मारता. गिफ्ट रॅप नाव बरोवंक ना हें बरोवंक ना तें बरोवंक ना रेडी जावंक ना हें जावंक ना. हांवें म्हणलें तुजें काजार न्ही म्हटलें. आमी दुसऱ्याच्या काजारा वयता लेट पावल्यार काय जायना. सगळें घाय करता. व्हडलो हिरो आसा सेंटिमेंट मारून दाखयता तुमकां. सिंपल सगळे जाणां म्हणटले सूट घालूं ना म्हणटलो. पोट भायर आमगे जाले. तूं कितें बरो यंग आसा जालें आमी जाणटी आतां. पोट भायर येयला खंय. गा सूट निशुनाथ तुजे रिसेप्शनाचे पण तू घालून तरी पयला. एक दीस घाल न्ही तू कोणाच्या काजराक. गिफ्ट हे घेतलं गिफ्ट. चला भायर सरता डायरेक्ट तुमकां हांव थंयच मेळटा. ओके आनी थंय न्ही आवटडोर थंडी खाता म्हूण म्हाका टेन्शन. थंडी खाता खूब. चला सो आतां आमी पावला वारका आनी वारका चर्च. हांव फर्स्ट टायम पळयता. शिव म्हणटा 450 years सारको दिसना. एक मिनट हांगासर झाडां आसा न्ही. वाव बरो आहा मॅ न्ही. हा वयर बेस्ट आहा पळय चर्च. हांवें न्ही फर्स्ट टायम पळयला. आमी हेवटेन येत ना न्ही पळयात. काय बरें लायटींग बरें दिसता सारकें. अजून पावूंक ना आमी आनी हेवटेन न्ही बरें लायटींग बिटींग केला. कितले मिनटां 3 मिनटां अशें पयस हांवें जालें हांगासर 7:35 अशें पयस हांवें ताका लागून. हांगासर न्ही लायटींग बिटींग बरें केला सारकें. म्हाका चर्च खूब आवडलें. पावले आमी. सो पावली आमी हे पळयात बरें व्हडलो कॉस्टास म्हणजे कॉस्टास कंट्री सायड. ओके गाडी पार्क करतना मागीर दाखयता तुमकां सगळे व्यू. प्रॉपर्टी न्ही खूब व्हडलें आसा हें पळय हांगच्यान थंय पर्यंत. आनी पार्किंग बरें सिस्टमॅटिकली हे पळयात. सो एक वेडिंगाच्या निमित्तान आमकां एक बरें हॉल पळोवंक मेळटा न्ही ना. ते लायफान केन्ना पळोवंक ना आमी अशें. ओके सो एंट्रन्स अशें खंय पळय लायटींग इतलें बरें लायला. डॉक्टराक सरप्रायज दिवंक जाय. डॉक्टराक खबर आमी येता म्हणून पण केन्ना आमी अशें मेळोंक ना. जस्ट आमी व्हिडिओ कॉल बी उलयताली. ती म्हाका कॉल बीन करताली. सो तिने म्हाका हांवें ताका मेसेज बी करूं ना की आमी भायर सरला आमी येता बी म्हणून. हांवें हांगा आतां अजून स्टार्ट जावंक ना शुनात. बरें टायमार पावली आमी. हा ब्युटिफूल डेकोरेशन. हा ब्युटिफूल. हा बेस्ट केला. डॉक्टर फाइनली
You are model. Hi, Shay. Hi, how are you, doctor? There is tea. फर्स्ट टाइम अशी ऐकला वेडिंग टी असं म्हणून देवा डॉक्टर स्पेशल शी वाज कमिंग अप वय सामको फेमस तू चाय वय We also need you to leave the entrance open. Please do not block the entrance. Alright, ladies and gentlemen, here they come. We have the matron of honor, Olivia, the best man Joel. We have the bridesmaids, Sharon and Rohit. We have Antonia and Calvin. We have Disha and Dhanraj, the brand new husband and wife. One, and here we go. Alright, without the use of hands. Alright, there we go with the first. I was in Bangalore. She almost shut down a restaurant because we found a cockroach in the biryani. So be careful if you get on a bad side. I implore you guys, for my sake, to give this marriage a shot and you'll do the rest. But I just want to say thank you to everybody who's been part of this big day, who helped us, who wished us, who came from miles away. I really appreciate everything. And I just want to thank my parents most of all. It's obviously a very special moment for the two of us to celebrate with both of our families. My close family has traveled from Bangalore. We were around 23, 27 of us in the train, all of us together. Then we, got an Airbnb over here, somewhat nearby. And I really thank all of you for being a part of this special day. It means a lot to me. 3. Cheers and God bless. बरे पडटा फोटो बिटो काढपा पण बरें आसा जस्ट तुमकां एक दाखयता अशें एक राउंडा वयता आमी इथे डान्स चालू आसा जस्ट एक राउंड घेता आनी तुमकां दाखयता हांगासर व्हडलें आहा हें पळयात कशें दिसता कमेंट करा रितुकान दिला म्हाका खंय पडलें रे थंय पडलें म्हाका घेवन येयला बरी दिसता आर्टिफिशियल हा बरी दिसता सो हांगा आसा स्विमींग पूल बरें न्ही पळय आनी ते आसा पूल बार वयता बाराक तुका च्या दवरला खंय आयकता म्हणून म्हणटा हो सोदता वदळचा कितें तरी सोदता आयकता च्या हांगा ना हे पूल बारें वदळच्यान च्या सोदता म्हण थंयच्यान हांगा पावलो तो पूल बारा कडेन ना आतां चाय मेळासर सोडना तो चाय कमी केला न्ही म्हाका दिसना आतां शोधांनी च्या कमी केला म्हणजे च्या पिता पण शुगर विदाउट शुगर आतां कळ्ळें ताका नाशिब कळ्ळें ओके तर बशा न्ही आई थंय बसला चला मम्मी हांगा बसला चला वेज आसा रे वेज डॉक्टर येतली आतां शो आतां डान्स करपाक यो म्हटलें हो खंय वयता डान्स करपाक म्हाका यो खंय
हांव हे पोट घेवन नाच करूं मम्मी हांव खंय नाच करपाक मम्मी माझे पाय दुखता म्हणून न्हिदतली आमी हांगाच बरे आहा बसपाचे आनी ज्यूस पिवपाचे आनी खावपाचे हेकाच बरे आसा आमी Alright, the lady in the maroon dress was what? Yeah, I'll come. I'll do unfold you. This is my friend, Trupti. I told doesn't do the internet much. Yeah. Very good. Thank you. Do something nice and tasty. Hey, video. I will introduce my mother. Hello Raja. Be good boy, okay? Better than your dad. Even in your dream I'll come. संडे इल्ली पळय ती म्हटलेले चुडू येवपाचे म्हणून आता ती गेले नाईस मीटिंग घेतली म्हणटाली ती चुडू येवपाचे आसा म्हणून म्हाका यादूच ना तुम्ही सांगले म्हाका याद नाही हे आसा नाव कितें एम्बली तिची मम्मी डॅडी आमगे आयिल्ली संडे एंटोनिया दुबयच्या म्हाका तेणें म्हटलेले की चुडू येतले म्हणून कागराक आयले आनी ते वळखले आमकां यादूच नासलें सो जालें आमचे आनी तुमकां सांगू फॅमिली इतली बरी न्हू शुनात इतले आमची केअर घेता आनी तुमकां कितें सांगू आयज एक युट्यूब थ्रूनी आमकां एक बरे फॅमिली मेळ्ळेले आसा खरेंच जितले आमी काजरा गेला आनी इतले आमची केअर घेतात इतले बरें करून उलयता आतां आनी कितें जाय हय काय न्हू ऑफकोर्स आनी आयज आमी गेली डॉक्टर सामकी बेस्ट आनी जो हजबंड रॉजर ताका विचारपाकूच नाका आमकां आपले फॅमिली भशेन करता सो खूब एन्जॉय केले आनी बरें जालें बिगनस जालें सो जाली हांगासर 11 कितल्यांक बंद जालें ते 10:30 न्ही 10:30 हय सावंड बी आनी बरें अरेंजमेंट केलें बरें केल्लें सगळें बरें जालें जेवण बेस्ट आसलेलें स्टार्टर म्हाका खूब आवडलें ओके सो चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा शेअर करा आनी चॅनलला सबस्क्रायब करा तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर I love you, friends. Please you comment and subscribe to my channel. Go Besol. आई न्हिदली बा नशीब बाय म्हटले तू केन्ना म्हणटा आमच्या बाय चला बाय